पंजाबच्या एका लुटमार प्रकरणातलो दुबावीत काश्मीर सिंग हो दाबोळी पुलीस स्टेशनावयल्यान फरार जालो। ताचो सोद चालू आशिल्ल्याचे पुलीस उपअधीक्षक सलीम शेख हांणी सांगले। काश्मीर सिंग आड पुलिसांनी लुकआउट जारी केला। पंजाबच्या एका लूटमार प्रकरणात दुबावीत काश्मीर सिंगाच्यो दाबोळी पुलीस स्टेशनावयल्यान फुजो। पुलिसांक चक्रावन सिंग फरार जालो। तो 2 फावट वॉशरूमात वचून आयलो आणि तिसरे फावट पुलिसांक फोटोवन ताणी फुजो काडल्यो। आता दाबोळी पुलीस ताका सोदतात। हेंच्यांनी ब्युरो ऑफ इमिग्रेशनान एक 21 हाडून दिल्लो आमकां। 21 म्हणजे तो वॉन्टेड आसलो थंय, थंयच्यान तो एक्सपंडी आसलो, तेजेर एक केस रजिस्टर केला पंजाब पुलिसांनी। एक थेफ्ट केसीन तो इनवॉल्व आसा। सो तितून तो सोदतालो ताका पंजाब पुलीस। सो सोदता तो ताका मेळना एक्सपंडींग म्हणून तेजे कडेन पासपोर्ट आशिल्लो। सो पासपोर्ट आसा म्हणून हेंच्यांनी पंजाब पुलिसांनी ताका काडून लुकआउट नोटीस ओपन केल्ली। ऑल इमिग्रेशन चॅकपोस्ट इंडियन आसा न्ही, ताका सगळे लुकआउट नोटीस दिली। सो ते नोटिसा प्रमाणे तो एक्टीव आशिल्ले हितून। आनी आज तो एक सेम मनीस तो एक आमकां वॉन्टेड आशिल्लो तो एक पंजाब पुलिसाक, तो शारजा एअरक्राफ्टाक वचपाक तो तेणी टिकीट काडून पासपोर्ट बी सगळें घेवन तो चॅकिनान येयलो। सो थंय तेजे लुकआउट नोटिसान तो फ्लॅश जालो म्हणजे सगळें व्हेरीफाय बी केलें हेंच्यांनी BOI आनी काडून CISFच्या हँडओवर केलो। CISFन हाडून ताका आमकां दाबोलीम एअरपोर्ट पुलीस स्टेशन आसा थंय हाडून ताका दिलो। आनी ते हाडून ते फॉर्मेलिटी करताले। तो मागीर आमकां हांकां म्हणपाक लागलो स्टाफाक की आपल्याक वॉमिटींग जाला आनी आपल्या पोटान सारकें ना। सो असो 2दा तो गेलो टॉयलेटीन, वॉशरुमान गेलो, टॉयलेट वॉशरूम यूज केलो आनी तो आयलो 2दा। थर्ड टायम जेन्ना गेलो तो ताणें सगळें पळयलें हेवटेन तेवटेन आनी काळोख आसा म्हणून ताणें एक वयल्यान एक 10 फुटाची ताणें वॉल आसा ती जंप केली आनी तो थंयच्यान आमच्या लिगल कस्टडीच्यान तो पावलो। सो ते सोदपाक ते आमचे 2 जाण पुलीस आशिल्ले, एकटो हवालदार आनी एकटो कॉन्स्टेबल, ते दोगी जाण फाटल्यान तेजे गेले सोदपाक। मागीर थंयच्यान तो हायवेचेर पावलो। हायवेच्यान लागीं मागीर ते रेल्वे ट्रॅक आशिल्लो, थंयच्यान आमकां तो मागीर दिसना जालो खंय गेलो तो। सो आतां ते चालू आसा, आमी सोदपाक लागला आनी आमचे सगळे एफर्ट्स हितून चालू आसा सोदपाक ताका आनी आमी सोदतले ताका, सोदून काडटले। दिवस भाई पंजाब पुलिसान खंयच्या केसीन वॉन्टेड आसा तो पंजाब पुलिसान एक चोरेचे केसीन इनवॉल्व आसा तो, अशें म्हणून तेंच्यांनी LOC ओपन केल्ले। आनी तेजेर आर्म्स एक्ट बी कितें रजिस्टर आसा? आर्म्स एक्ट म्हणजे ते आनीक कोण एक्युजाक बी अरेस्ट केल्ले, सो तितून तेजे कडेन रिकवर केल्ले अशें आमकां कळ्ळां। नाव कितें साहेब? ताजें नांव कश्मीर सिंग म्हणून। कश्मीर सिंग सन ऑफ चरण सिंग, पंजाबी रावपी तरण। गोमंतक TV खातीर दाबोळच्यान शुभम तेओजी।